पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। भारतीय राज्यघटना गोंय आनी गोंयकारांच्या माथ्यार लादल्या अशी टिप्पणी लोकसभेचे दक्षिण गोंयचे काँग्रेस उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केले उपरांत राजकीय मळाचेर खवदळ माजल्या। हे विशीं भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी पत्रकार परिशद घेवन विरियातो फर्नांडीस हांच्या वक्तव्याचेर खर टिका केल्या। संसदेत 26 जानेवारी 1950 ह्या दिसा मानून घेतिल्ल्या राज्यघटना गोंयकारांच्या माथ्यार 1961 वर्सा थोपयल्ली अशें म्हणप घटनाबाह्य आशिल्ल्याचें मत गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी उक्तायलें। काँग्रेस पक्षान हे विशीं लोकांक जाप दिवंक जाय अशेंय तांणी मागलें। मजगतीं दक्षिण गोंयचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांच्या वक्तव्यान आपूण अजाप जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। काँग्रेस पक्षाकडल्यान देशांतल्या लोकशाहीक धोको आशिल्ल्याचें मत लेगीत तांणी उक्तायलां। गोंय मुक्त जाले उपरांत भारतान घटना गोंयकारांच्या माथ्यार मारल्या अशें विधान काँग्रेसीचे दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हांणी केले उपरांत भारतीय जनता पक्षान तांच्या आड वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ दाखल केल्या। फर्नांडीस हांणी घटनेचो अपमान करून आचारसंहिता भंग केल्या। हे खातीर फर्नांडीस हांकां वेंचणुके खातीर अपात्र थारावचो अशी मागणी केल्ल्याची म्हायती आदले मुखेलमंत्री आनी भाजपा आमदार दिगंबर कामत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। पणजेंत पक्षाच्या मुख्यालयांत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत आदले मंत्री दिलीप परुळेकर, आदले आमदार ग्लेन टिकलो आनी प्रदेश सरचिटणीस दामू नायक हाजीर आशिल्ले। सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग ताणे सांगले की 1961 जेन्ना गोवा वॉज लिबरेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज थर्स्ट ऑन द पीपल ऑफ गोवा। ताजे कोंकणीन सारखे सांगपाक जाल्यार कॉन्स्टिट्यूशन गोंयकारांच्या माथ्यार मारलें। आणि these words are coming from काँग्रेस कॅन्डिडेट विरियातो फर्नांडीस। आणि हे शब्द वापरून ताणे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनाक डिसरिस्पेक्ट केला। Our party president has already petitioned the Election Commission of Goa and the Election Commission of India. We handed over, all of us have gone to the Chief Electoral Officer Goa and handed over him the petition addressed to the Chief Election Commissioner of India, saying taking cognizance of this statement. राज्याच्या भलायकेचो विषय महत्वाचो आसून लेगीत सरकारी पावण्यार हे विशीं अनास्था दिसता असो आरोप इंडी आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशदेंत केलो। आम आदमी पक्षाच्यो सेसील रॉड्रिगीस, गोवा फॉरवर्डाच्यो एडवोकेट हास्मा बी आनी काँग्रेस हांचे जोड बसकेंत एडवोकेट हास्मा बी हांणी दक्षिण गोंयच्या जिल्लो इस्पितळा संदर्भात म्हायती दिली। आमची साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी आसा अजूनय फुल्ली फंक्शनल जावना। गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंटान ऑर्डर घेतलेली कोर्टाची फॉर द फुल्ली फंक्शनिंग ऑफ द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। म्हळ्यार अजून कांयच जावना थंय। आय कॅन सी नो साइन ऑफ एनी डेव्हलपमेंट which has been taken by the government after the order has been passed by the court। म्हळ्यार कोर्टाचो ऑर्डरूय जावन कोणाक काय फरक पडना, गव्हर्नमेंटाक फरक पडना। एक रेफरल हॉस्पिटलशी जाला। काणकोणच्यान कोणी बरो ना म्हणून येता हांगा मडगांव, ताका मडगांवच्यान धाडटा जीएमसी, कित्याक हेंचे कडेन डॉक्टर्स ना, हेंचे कडेन इक्विपमेंट्स ना, फुल्ली फंक्शनल आयसीयू ना, ट्रॉमा युनिट ना। लोकसभा वेंचणुकीचे अर्ज फाटीं घेवपाचे काल निमणे दिसा खंयच्याच उमेदवारान आपले अर्ज फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत दरेकी 8 मेळून 16 उमेदवारी वेंचणूक रिंगणांत आसात। वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघात श्रीपाद येसो नायक भाजपा, रमाकांत खलप काँग्रेस, तुकाराम परब आरजी, मिलन वांयगडकार बसप, सकाराम नायक अपक्ष, थॉमस फर्नांडीस अपक्ष, विशाल नायक अपक्ष, शकील शेख अपक्ष हे 8 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसात। दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघा खातीर पल्लवी धेपो भाजपा, विरियातो फर्नांडीस काँग्रेस, रुबर्ट परेरा आरजी, डॉ. श्वेता गांवकर बसप, हरिश्चंद्र नायक भ्रष्टाचार निर्मूलन पक्ष, दीपकुमार मापारी अपक्ष, डॉ. कालिदास वांयगडकार अपक्ष हे 8 उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत आसात।
गोंयांत 7 मे दिसा जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान वेंचणूक खातीर निरीक्षक सेवेत रुजू केल्ल्याची म्हायती एका अधिसुचोवणे वरवीं जारी केली। अधिसुचोवणेंत दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेंचणुके खातीर सामान्य निरीक्षक नेहा जैन ह्यो सामान्य जनतेच्यो कागाळी आयकून घेवपाक सोमार ते शेनवार पाट्यावयल्या पर्यटन भवनांतल्या आपल्या कक्षांत उपलब्ध आसतल्यो। जाल्यार पुलीस निरीक्षक सरगुन शुक्ला सोमार, मंगळार आनी शेनवार पर्यटन भवनांत कागाळी आयकून घेतल्यो। अधिसुचोवणेक दोनूय वेंचणूक निरीक्षकाचे संपर्क क्रमांकूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी उजवाडायल्यात। भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज राजस्थानात वेंचणूक प्रचार सभेत वांटो घेतलो। सभेक संबोधीत करचे पयलीं तांणी रोड शोंत लेगीत वांटो घेवन मतदारां वांगडा संपर्क साधलो। आपल्या उलोवपांत तांणी काँग्रेस आनी विरोधी आघाडीचेर खर उतरांनी टिका केली। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? भाजपाचे फुडारी केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह अस्तंत बंगाल आणि महाराष्ट्राच्या वेंचणूक प्रचार भोंवडेचेर आसात। आज सकाळीं तांणी अस्तंत बंगालांतल्या कांय भौशीक सभांनी वांटो घेतलो। दनपरां महाराष्ट्रांतल्या अकोला हांगा आयोजीत केल्ल्या रोड शोत वांटो घेतले उपरांत भौशीक प्रचार सभेत लेगीत मार्गदर्शन केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानातल्या प्रचार सभेत एका खासा समाजाच्या आड केल्ल्या विधानाचो संदर्भ घेवन काँग्रेस प्रतिनिधी मंडळान आज केंद्रीय वेंचणूक आयोगाकडेन प्रधानमंत्र्या आड कागाळ नोंद केल्या। प्रधानमंत्र्यांनी केल्लें विधान आदर्श आचार संहिते आड आसा अशें तांणी म्हळां। तेच बरोबर गुजरातान भाजपा सरकारान उबारिल्ल्या चित्रा विरोधात तशेंच सुरत हांगा बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्या भाजपा खासदारा आड मेळून काँग्रेसीन 17 कागाळी वेंचणूक आयोगाकडेन केल्यात। मजगती भाजपाचे तरुण चोग हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा प्रतिनिधी मंडळान राहुल गांधी हांच्या आड लेगीत वेंचणूक आयोगाकडेन कागाळ केल्या। राहुल गांधी भाशेचे निमित्त करून उत्तर आनी दक्षिण भारतांत फूट घालपाचो यत्न करून देशाच्या उदरगतीत आडखळ करतात अशें तांणी आपल्या कागाळीत म्हळां। देशभरांत आज हनुमान जयंती निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां। सकाळ सावन हनुमान मंदिरांत भाविकांनी दर्शना खातीर व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्या। कांय देवळांनी अखंड रामचरितमानस आनी हनुमान चालिसाचे वाचन कार्यावळीचें आयोजन केलां। गोंयांतल्या देवळांनी लेगीत हनुमान जयंती निमतान धार्मीक कार्यावळींचें आयोजन जालां। मजगती विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी हनुमान जयंती निमतान एक्स ह्या समाज माध्यमावेल्यान भक्तांक हनुमान जयंतीची परबी भेटयल्या। बळ, बुद्धी आनी विद्या प्राप्त करपा खातीर उर्बा दिवपी संकटमोचन हनुमान सगळ्यांचेर कृपादृश्टी दवरूं अशें मंत्री जयशंकर हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां। IPL क्रिकेट सर्तींत काल जाल्ल्या सामन्यांत राजस्थान रॉयल्स पंगडान यशस्वी जयस्वालाच्या उल्लेखनीय खेळीच्या जोराचेर मुंबय इंडियन्स पंगडाचेर 9 गडे राखून दणदणीत विजय मेळयलो। जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमाचेर जाल्ल्या सामन्यांत कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करीत मुंबय इंडियन्स पंगडान निर्धारीत 20 षटकांत 9 गडे वगडावन 179 धांवड्यो केल्यो। 180 धांवड्यांची मोख राजस्थान पंगडान 18 षटकां आनी 3 चेंडून फक्त 1 गडो वगडावन पुराय केली आनी सामनो जिखलो। यशस्वी जयस्वाल 60 चेंडूंत नाबाद शतकी खेळ करीत पंगडाक जैत मेळोवन दिलें। आज सांजे 7:30 वरांचेर लखनौ सुपर जायंट्स आनी चेन्नई सुपर किंग्स ह्या पंगडां मदीं खेळ जावपाचो आसा।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा पळयात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।